मग अशानो त्रिंदादीची बुन्याद जावन आसा अपरिमीत मोग. बाप पूत आसो आनी आत्म्या आसो अपरिमीत मोग करता. पूत बाप आसो आनी आत्म्या आसो अपरिमीत थरान मोग करता आनी आत्मो बाप आसो अपरिमीत थरान मोग करता. तांचे थंय मोगाचें एक वर्तुळ रुपीत जाता. मोगाच्यानो वर्बुम डॉमिनी देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी भगवंत त्रिंदादीची परब आचरण करता. भगवंत त्रिंदाद आमच्या भावार्थाची बुन्याद. आमी आमचो दीस भगवंत त्रिंदादीच्या नांवान कुर्साचो गुर्त काडून आरंभ करता आनी तशेंच आखेर करता. भगवंत त्रिंदादीचे बेसांव सदांच आमचे सांगात आसूं दी. आज भगवंत त्रिंदादीचो मिस्तर नियाळूंक प्रयत्न करया. ल्हानपणांतावन दोतोरनेंत शिकिल्ले आमकां उडास आसा. एक देव आनी एका देवा थंय ते एक जण. ते एक जण तरी ते एकच देव. हे कशें साध्य? तांचे मदें मोगाचो बांद आसा. तांचें सत्व वा इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार त्रिंदादीचें सबस्टन्स एकच. राजांव वापरून हें समजूंक कश्ट. एक देव कशें ते एक जण जावचे? ते एक जण तर एक देव कशें जावचे? मोगाच्यान हे सवाल आजकालचे न्हय. पवित्र सभेच्या सुरवातेच्या दिसांनीच हे सवाल आसले. त्रिंदादी विशीं समजोवंक केल्ल्या प्रयत्नांत जायतो घुसपड जाल्लो आसा. जायती सूख शिकोवन थोड्यांनी दिल्ली आसा. पूण पवित्र सभेच्या वडिलांनी जमती आपोवन सारकी शिकोवन सदांच उखलून धरिल्ली आसा. ताजी एक व्हडलें चरित्रास आसा म्हण येत. देखून मोगाच्यानो देवान आमकां हो मिस्तेर उगडापे केल्ले करीत केवळ आमच्या राजावान हो गूट हो मिस्तेर समजोवंक प्रयत्न केल्यार जायत्यो सुखी बरीत शिकोवन येवची साध्यता आसा. पवित्र त्रिंदाद येदो व्हड मिस्तेर तरी हो मिस्तेर आमच्या भावार्थाची बुन्याद. भगवंत त्रिंदादीक आमी एक मिस्तेर म्हणटा. मोगाच्यानो मिस्तेर म्हळ्यार कितें म्हूण समजोवयेत? मिस्तेराक आनी गुटाक व्यत्यास आसा. इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार मिस्ट्री अँड सिक्रेट हे दुसऱ्यो संगती. सिक्रेट म्हळ्यार कोणाकय कळीत नातले विशय. पूण हो दैवीक मिस्तेर कोणाकय कळीत नातलो विशय न्हय. बगार देवान आमकां पवित्र पुस्तकांत उगडापे केल्ले सत. पूण हे सत आमकां संपूर्ण तरान समजोवंक असाध्य. ल्हान एक दाखलो दिवचो तर त्रिंदादीचो मिस्तेर म्हळ्यार सागरांतल्या आयसबर्गाक सरी करयेत. आमी पळोवचें केवळ दांत एक वांटो मात्र उरलो व्हडलो वांटो आमकां समजोवंक कश्ट मारतात. मोगाच्यानो भगवंत त्रिंदादीच्या मिस्तेरा विशीं नियाळतना आमकां सर्वांक कळीत आसची काणी सा आगोस्तिनाची. ताणें भगवंत त्रिंदादीचो मिस्तेर जाणा जावंक प्रयत्न केल्लें आसा. एक दीस दर्या किनाऱ्यांतल्यान चलतना एक ल्हान भुरगो एका शेंपयेर दर्यांतलें उदक काडून एका ल्हान फोंडांत भरचे प्रयत्न करतालो. हें पळयल्लो सांगुस्तेन तो कितें करता म्हूण विचारी लागलो. तो चेरको म्हणालो, हांव सगळ्या दर्यांतलें उदक ह्या ल्हान पणकुलांत भरूंक पळयता. हे आयकून हांसल्या आगोस्तिनाक तो भुरगो म्हणटा, जर इतल्या ल्हान शेंपयेंत जर दर्याचें उदक भरूंक साध्य ना तर तुज्या इतल्या ल्हान राजावान येदो व्हड भगवंत त्रिंदादीचो मिस्तर समजूचो तरी कसो? मोगाच्यानो
जर भगवंत त्रिंदा दिसो मिस्तर इतलो संकीर्ण तर समजोंक इतले कश्ट तर पवित्र सभा कित्याक हो मिस्तर शिकयता. केवळ एक देव म्हूण सांगले तर पावनातले गी कित्याक इतली घुसपड गोंधळ. मगाच्यान हाका जाप आसा पवित्र पुस्तकांत देवाचो पूत जेजून देवा विशीं उगडापण केल्ले सत. आमचो देव भगवंत त्रिंदाद. आवर गॉड इज ट्रिनिटी. आमचो देव एक पूण एक सुरो न्हय तो. Our God is one but not alone. देखून उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता मनशान एक सुरे आसले देवाक बरें दिसोंक ना. ते एक जण मोगाच्या बांदांत एक जावन आसात. मोगाच्यान त्रिंदादीची बुन्याद जावन आसा अपरिमीत मोग. बाप पुताचो आनी आत्म्याचो अपरिमीत मोग करता. पूत बापाचो आनी आत्म्याचो अपरिमीत थरान मोग करता आनी आत्मो बापाचो अपरिमीत थरान मोग करता. तांचे थंय मोगाचें एक वर्तुळ रुपीत जाता. एका वर्तुळाक आरंभ आनी अंत नातले बरी त्रिंदादीच्या मोगाक आरंभ आनी अंत ना. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ते वेगवेगळे व्यक्ती तरी एकच. मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत आमी विविंगड कालेतीचे स्वभावाचे मनोभावाचे व्यक्ती तरी असलो पवित्र त्रित्वेचो मोगाचो बांद आमच्या कुटुंबांत रास करूंक भगवंत त्रिंदाद आमकां आदर्श देख. भगवंत त्रिंदादी थंय दिसून येनातलो एक विशय म्हळ्यार तांचे थंय अहम म्हणलें ना. देखून भगवंत त्रिंदादी बरी निस्वार्थी मनान संपूर्ण काळजान मोग करूंक आमकां त्रिंदाद शिकयता. असले एका खालतेपणाच्या मनोभावान आमी जियेतना मात्र त्रिंदादीचो मिस्तर समजूंक आमकां साध्य. लुकाचो वांजेल 10:20 वळींत जेजू म्हणटा, बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या जाणत्या आनी बुदवंता जावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता. ल्हानांक खालत्या काळजांच्याक भगवंत त्रिंदादीचो मिस्तेर उगडापो जाता. मुखाच्यान भगवंत त्रिंदादीचे बेसांव आमच्या कुटुंबांत वाळाचे तर आमी त्रिंदादी बरी मोग करूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत भगवंत त्रिंदादी विशीं जायते उल्लेख आसात. तांतलो एक स्पश्ट उल्लेख आसा जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार. हे घडीत त्रिंदादी मदलो मोग आनी एकवट व्यक्त करता. मातेवाच्या मार्काच्या आनी लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता तर जेजू जॉर्दान न्हंयत स्नानीक लागचे स्नान घेवन वयर येता आसतना देवा बापाचो ताळो ताणें आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवाला. आनी पवित्र आत्मो एका पारव्याच्या रुपार जेजू वयर देंवून आयलो. ह्या घडितांत पवित्र त्रित्वेची तेगी जाणां तांचो मोग व्यक्त करतात. एकामेकाक ते साक्ष दितात आनी एकामेकाक ते वळखून घेतात. पवित्र पुस्तकांत भगवंत त्रिंदादी विशीं आमकां कळीत जावचें सत देव बाप जेजू आपलो एकलोसो मोगाचो पूत संवसाराचो सोडवणदार म्हूण कळीत करता. जुआंवचो वांजेल 3:16 वळ देवाचें उतर म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो, ताका सतमानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बगार तांकां सासणीक जिवीत मेळच्याक. दुसऱ्यान जेजू क्रिस्त देवाच्या पुतान आपल्या शिकवणेन आनी करणेन देवा बापाची आनी पवित्र आत्म्याची वळख आमकां करून दिली. जुआंवचो वांजेल 14:10 वळ देवाचें उतर म्हणटा, जेजून सांगली उतरां, हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण हांव सांगता ते तुमी सतमाना, नातर ही कामां पळोवन म्हणी सतमाना. आनी तिसऱ्यान पवित्रत्मो पेंतेकोस्ताच्या दिसांतावन आज पर्यंत सोम्यान आरंभ केल्ले सोडवणेचें काम तो मुंदारून आसा.
दर मुदताच्या कृत्याचो सगळो बुकूच हाका साक्ष देखून पवित्र सभेचो चालक नाही पाप साहेब नाही बीस साहेब नाही कोणी व्यक्ती बगार पवित्र आत्मोस पवित्र सभा सोलोन व्हरता मग चनो भगवंत त्रिंदाद आमचे ते वस्ते करी जाय तर आमी कितें करी जाय जो हांव सवांजेल 14 स्वर 20 आनी 3 वळ जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा तो वळ म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येवन वस्ती करतले देखून जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रकार जियेता भगवंत त्रिंदाद आमचे ते वस्ती करतले दुसऱ्यान मगाच्यानो हर एका सक्रामेंताच्या आचारांत आमी भगवंत त्रिंदादीक मान करता आराधन करता सक्रामेंताचे आचरण पवित्र सभेचे बहु प्रमुख आचरण हर एक सक्रामेंत आमी भगवंत त्रिंदादीक भेटयता त्रिंदादीक भेटोवच्या आराधनाच्या की वर्ते दुसरे मागणे ना हाका लात्रिया म्हूण लात्या भाशेन म्हणटात लात्रिया म्हळ्यार आराधन म्हूण अर्थ जायते बोटी आमकां क्रिस्तांव पंगडाच्यांनी बोट जगचे आसा आमी मोरयेक आनी सांता भक्ताक सडीत मान दिता वा आराधन करता म्हणून पूण कथोलीक पवित्र सभा आमची पवित्र सभा आमकां सारकें शिकयता पवित्र त्रिंदादीक मात्र व्हरतो मान आनी आराधन देखून मीस आरंभ जातना याजकाची ती उतरां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सोवे आसो देखून मीस एवकारिस्ताचे बलिदान सर्गींच्या देवा बापाक भेटोवचे मागणे आनी मिसाच्या कॉन्सेक्रार मागण्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या येण्यान उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलाता तर मुगाच्यानो भगवंत त्रिंदादीक मान दिवच्या आयच्या दिसा उडास आमी दवरया आमचो देव भगवंत त्रिंदाद पवित्र स्नानाच्या दिसा भगवंत त्रिंदादीच्या नांवान आमचे क्रिस्ती जिवीत आरंभ जाला तांच्या बेसावान आमचे जिवीत आमी चलोवया आनी तांकां महिमा दिवन जिवीत आमचे जिवया भगवंत त्रिंदादीक मान दिवन महिमा दिवन आमी म्हणया महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन.